आयज आमचे मदें आमी येवकार दिता फादर लुकस रॉड्रिगीस, आमच्या शेजारचो बोगमाळो गांवचो. तो आसता UK स्विंडन हांगासर वावर करता खेरीत भाशेन आमच्या गोंयकारां पासत. आनीक ह्या दिसांनी आपल्या घरा आयिल्लो आसा हॉलिडेयान. तर आयज आमचे मदें ही मिसाची भेट भेटूंक आनी देवाचें उतर आमकां परगटूंक फादर तुका आमचे मदें ह्या नव्या वर्सांत येवकार. तर ह्या वर्सान आमी भितर सरता. मोगालिस्टंदो आयचो दीस जो देव आमकां रचून हाडटा आनी वर्साची सुरवात देखूच देवाची आवय, आमची आवय देव आमकां फाव करता. हो शब्द देवाचो आसलो, हो शब्द मनीस जाता आमचे खातीर, आमचे पासत, आमचे मोदें जियेता. हाका आमी म्हणटा द इनकार्नेशन, गॉड बिकमिंग मॅन. आनी ही देवाची येवजण मारये सोवेन देव पूर्ण करता. हो बाबुलो, हो शब्द मारीच्या कुसव्यांतल्यान जल्मता. आनी हेकाच लागून हे दिसाक देवाची आवय मारिया म्हूण आमी तिका उलो करता. तुमी खुशाल आहा मू? आहा ना? ना जाल्यार घरा या. आनी खरीपणी ही खुशालकाय जी आमी म्हणटा, आमी लालयता, आशेता, ती देवा सोवी आमकां मेवता. सुरवातेकूच फादरान आमच्या मुखार जायती इंतेसांवां दवरलेलीं आसा. जावं ती आमचें ओत्मीक जिवीत, समाजीक जिवीत व राजकारण अशें जिवीत. आमचे पासत, कुटुंबा पासत, फिरगोचे पासत, पवित्र सोबी पासत आमी मागूंक जाय. पूण व्हडल्यांतलें व्हडलें मागणें जावंक जाय आमचेच कुटुंबाचें, म्हजेच जिविताचें. हालींच म्हजे एके गोवले बेटेंत जेन्ना हांव घरांत भितर सरलो, ही जाणटी आवय आपल्या हातान रुजाय घेवन, तेरसाचें कोंत घेवन एक एक मुनो हातान धरून तेस करताली. आनी जेन्ना तिणें म्हाका पळयलो, ती अशी म्हणूंक लागली, फादर म्हजे मुणे सांडले, म्हजे मुणे सांडले. हांवें ओडो घालून पळयलो, तेरसाचें कोंत तुटलां जायत, ओ तेरसाचे मुणे जे आसा बीड्स ते तुटून खाला घोडे मेजाच्या पोदाक गेले आसतले. आनी हांव सोदता म्हणसर ही जाणटी मागीर म्हाका अशी म्हणूंक लागली, तूं सोदता ते मुणे न्हय फादर, म्हजें कोंत गोठूच आसा. जे मुण्याची हांव खबर करता ती जावन आसा म्हजीं नात्रां आनी म्हजीं भुरगीं. देवान दिल्लें आमचें सगळें जायतें आसलें, पूण कशी तरी आमीच नको हे परदेशी गांवांत येवन कशी फोसली जायत. जेन्ना गोंयकारां आसलीं इतलेंच आसलें, पूण पूर्ण खुशालकाय आसली. हांगासर आमी इतलें पुंजायलें, पूण गरजेचें तें म्हजीं भुरगीं, म्हजीं नात्रां आमच्या हातांनी ना. हे मुणे जे हांवें आमचे गोंयकारां मागण्यांतल्यान गुंतलेले, म्हजो कुटूंब मागण्यांतल्यान सुरगायिल्लो, म्हजो कुटूंब मागण्यांतल्यान हांवें वेंग मारून वेडो घालून सांबाळलेलो, कसली तरी आस जिवितान भितर सरली. हे आशेन आमी सांडलीं आनी ती म्हणूंक पावली, म्हजे मुणे सांडले. असलें वारें मोगाल इश्टंदो आमच्या गोंयां भितर सरलेलीं आसा.
जायत आमच्याय फिरगोजेनी आमच्याय गांवांनी सवकाच असले वादोड लुटून येता. आवय बापायच्यो तोकोस जायते फावटी आमी म्हणटा हें आमी सगळें करता आमच्या भुरग्यां पासत तें जावन आसा आमचें भांगार आमचें दियामंत. पूण जायते फावटी हातूंत जायते फोटूय आसा. कित्याक फावो ते वेळार जेन्ना तांकां देवाचो मोग जाय, देव जाय, मीस जाय, तें आमी दिवंक पावना. ह्या मिसान आमी भाग घेताना मोगाल इश्टंदो पयले सुवातेर दर एका कुटुंबांनी आपल्या जिविताचेर नदर मारची. हे नव्या वर्सान भितर सरता आसतना आमी देवा लागीं कितें मागतले, म्हज्या कुटुंबाक कितें जाय, कसलें वारें आमचेर सुटलेलें आसा, कसलो काळोखान आमी सांपडलेलीं जायत. मारिया देवाच्या उतराक राजी जाली. मारयेचें दुसरें नांव आमी म्हणूंक जाता अ कमिटमेंट. ती नोको आसली फुडार कितें, हांवान कसलें म्हजें. जेन्ना आंज बुडवाचें उतर तिका पावलें ती जायती घुस्पोली, भिरांत तिचेर सुटली, पूण देवाचें उतर मानून घेवंक ती राजी जाली. आनी सुरवेकतान जेजूचें मोर्न सोवें लेगीत न्हय फकत हे उतराक ती राजी जाली, पूण आपल्या शिसांक, जेजूच्या शिसांक ती धीर घटाय. जेजू मरून हे शीस भियेलेले, ताचेर कांपेरो सुटलेलो, ताची भिरांत जावन आसली. घोडे ते जुद्यो आमकांय धरून व्हरतले, जिवेशी मारतले. आनी जायत्यांनी आपल्या घरा पोड काडलेली. पूण मारिया जेजूची आवय, आमची आवय, त्या वेळार कितें करता? तांकां साणिना, सगल्यांक पुंजायता. धर्मदुताचो इतिहास पयला आबेसुरान आमकां सांगता मारियान तांकां उंचल्या कुडांत जमो केले, तांच्या सांगाताक रावली आनी तांचे बरोबर मागणें करताली. आनी दर एका कुटुंबाने आज हाचेर नियाळ करूंक जाय, म्हजो उंचलो कुटुंब खंय आसा जायत. आज देवाच्या आशिर्वादान तुमच्या लागीं साबार घरां आसा. सोबीत हांवें नेटयलेलीं हें देवाचीं देणी आनी तुमकां साबाशकी. पूण आमच्यो घराच्यो ओंट्यो रुवन जाता, पूण देवाची ओलोथोर ओ पायनेलां ल्हान जाता. आमच्यो टेलिव्हिजन व्हडल्यो व्हडल्यो जाता, पूण मागण्याच्यो सुवात्यो वो आथेरां वो इमाज्यो घरांत दिसना. आज आसा तर आमकां वेळ हो उंचलो कुटुंबान म्हणजे एक कुटुंब कसो, एक जागो कसो जी आमकां पुंजायतली, एक आवय, एक बापूय, आनी बरोबर मागणें करतली. ही शिंकोण आज मारिया आमच्या आवय बापायक म्हणटा, तुमच्या भुरग्यांक पुंजायात. जे मुने साडूंक पावल्या, जे मुने सांडल्या, ते मुने परत गुंतूंक, सांबाळूंक हो वेळ पावलेलो आसा. आनी हाकाच लागून हो म्हत्वाचो दीस, हो सेवाधर्म जेन्ना आमी म्हणटा मारिया देवाची आवय, ती आमची आवय, ती आमकां एक एक आवयक आनी बापायक उस्कायता. तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या वेगीन सांबाळात. आज उंचल्या कुटुंबांनी ओ उंचल्या कुडांत तरेतरेच्यो वस्तू जाता, पार्टीज आनी फंक्शन्स आनी हे. हांव कोणाचें घर ब्लेसींग कोत्तालां, सकयल आमी ब्लेसींग सुरू केलें. नवें घर म्हणटच सगळ्याक आजमेद मारतालो, उंचल्या कुडांत पावलो.
आनी दार उगडटा आसतना साबार तरणाटी थंयसर जमलेली म्हाका मेवली. आवयक बापायन तांकां सांगूंक ना खाला फादर ब्लेसींग करता. हांवें विचारलें आवयक बापूय उपरांत कित्याक तुमी तांकां आपोवंक ना. फादर भिरांत दिसता. आमचे देंगसो घालता हांव आनी दाराचेर भायर पोस्टर मारलेलो आसा, डू नॉट डिस्टर्ब अस. मोगाल ओखाड ह्यो सुंयो ह्यो आमच्याय कुटुंबांनी रिगतल्यो आनी रिगल्यात एकाच कारणाक लागून, कित्याक आमी आमच्या भुरग्यांक सांडल्यात. जो कमिटमेंट म्हणजे मारिया एक कमिटमेंट जो आसलो तिका सुरवेकतान, रायट फ्रॉम द बिगिनींग टू द जर्नी टू द क्रॉस. शी नेवर फेल्ड जीसस. शी नेवर गिव अप ऑन जीसस क्रायस्ट. तिचो हुस्को ह्या ल्हान सुपल्या जेजूसोवें चड म्हत्वाचो मोगाचो आसलो. आनी असलें जावंक जाय आमचें काळीज. Mary did not have any degrees. शिकप नासलें. She have no university education. पूण मार्याची सुरोपाय, a woman without a beauty cream. आज तुमी एमिसाक भायर सरली थोडी घोडी पार्लरान गेले आसतली मेकअप मारूंक. It's good to enhance our beauty. पूण मारिया आज आमकां उस्कायतान उलो करता, enhance your inner beauty, enhance the soul of your children, that God reside within themselves, and this is the first day's commitment. पयले दिसाचो ही कार्या, हे मिसांव देव आमकां दिता मारे उद्देशी. हांव हे मिसाक भायर सरतना आमच्या गॅलरीन बसून आसलो आनी 3 सुपुल्लीं भुरगीं एक ल्हानसो ओल्ड मॅन घेवन आयली. म्हाका पयलो दिसलो तोय कोण भुरगोच म्हणून, मागीर कळलो तो ओल्ड मॅन म्हणून. तांणी करून हांदार मारलो आनी हाडलो. आनी आमी जाणा हो भुरग्यांक एक खुशालकायेचो वेळ. आमच्या तेमार आमी असले ओल्ड मॅन जायते केले बोगमालो. पांयचो बरो शर्ट घालून आमी कोणाक लासलो. आमी ओल्ड मॅन नासलो पायन मागीर घरा आमकां लासलो. पूण ओल्ड मॅन म्हणजे ताची शिकवणी आमकां आसा. वी डाय टू द ओल्ड सेल्फ. एंड इट्स नॉट ओन्ली द ओल्ड मॅन. आयज काल आमचे ओल्ड वुमनूय आसा न्हू. ओल्ड मॅन आमी लासता आमकां उगडास करूंक. हें जें वायट आसा, जें बरें आसना ताका पाठ करूंक, तें पयसावंक आनी नव्या वर्सांतल्यान नवो निच्यो नवी वस्तू आमी आपणावंक. आनी दर एका मनशाच्या, दर एका कुटुंबान आमच्या सगळ्यांच्या काळजांनी हो ओल्ड मॅन न्हिदलेलो आसा. And we all have to die to these old things. हे आमचे आपस्वार्थीपण, our selfishness, आमचे गर्व, आमची पदवी, आमची पातकां. These are the things we need to burn on this day to embrace the new year. मोगाल इश्टेंदो, हे क्रिस्ती जिवीत हे नव्या वर्सांत आमकां मारिया आज एक मिसांव दिता. दर एका कुटुंबाक, दर एका आवयक मिसांव पयले सुवातेर आमचें ओत्मीक जिवीत कोरी देवाची बुन्याद आमी घालूंक, मागण्यांतल्यान आमचें कुटुंब सुरगावंक. आनी 2 वस्तू आमी आमच्या भुरग्यांक, आमच्या कुटुंबांनी आमी उगडास करूंक जाय. मिसाचें बलिदान आनी पवित्र ओर, द होली एडोरेशन. हे 2 वस्तूंनी हे नवे वर्साक विंगोयात. A total commitment to the Eucharist, to fight the evil within the society, in our families, in our home, in ourselves.
हें बलिदान जावन आसा एक माज आमच्या जिविताचो. आवर लायफ रिवॉल्व्स अराउंड द ऑल्टर. आज इतले कुटुंब आमचे मिसाक वचूना. And we blame it on everything, on pandemic, on social things, on everything except our own conscience. And हाका लागून आमची उदरगत जायना. Because we don't let the fresh grace of God reside in our hearts. आमची काळजां ओ मेड ओ चिकोल हे रेबोड आनी तेच रेबडान आमी लावता परत परत. सो पयले सुवातेर हे वर्साक हे मिसांव जावन दी टू एम्ब्रेस. आमी वेंग मारुया हे मिसाचे बेटेक एंड द होली एडोरेशन. दुसऱ्या सुवातेर मोगल इश्टान तो आमचे मिसांव जावन दी आमचे कुटुंबा पासत. दर एका आवय बापायन आमी वडिलांनी आमच्या भुरग्यांक आमी पुजावंक जाय. लेट्स नॉट गिव अप. दिस इज अ चॅलेंजिंग टायम. ओ काळ बदलला. And our commitment, our good example should lead us to hold their hands together. ताच्या हाताक धरून आमी चलूंक जाय. तिसऱ्या सुवातेर मोगाल इश्टांदो देवाचे मिसांव देवाची कार्य जावन आसा न्हय फकत हांव आनी म्हजो कुटुंब, समाज. And one of the biggest problem we are facing today is a silence. आमचे ओगेपण. हांगासर साबार इश्यूज आसा जे फादरान आमच्या मुखार दवरलेले आसा. हे साबार फाटल्या वर्सांनी जायती तुमी आनी हांगावेले लोक जायते मिसॉल्व जाल्ले आसा. पूण तातले जायते जाण म्हणटले ओ म्हजो वावर न्हय म्हाका कित्याक पडला. And we are defeated when we think म्हाका कित्याक पडला. आज हे नवे वर्साक आमी एक निश्चय करूंक जाय टू वर्क टुगेदर विथ वन सोशल आयडिया. आमचे कुसेंस आमी नितोल करूंक जाय. आमचें मन स्वताचें जावंक जाय. जेन्ना ओनीत आमचेर चलता दर दिसाक गोरिबान ओस्कोत खाला पडटा आनी आमी जाणाव ही ओनीत जाता. I could have been a voice. हांवें फुडें सरूंक जाता आसलेलें, आदार दिवंक जाता आसलेलें. But I shy off from that commitment. ही क्रांती न्हय. God does not want to run away from the situation. God wants you to be a part of the social issues. That is Christianity. हे आमचें कॅथोलीक जिवीत. To be a part of a community. आमी आपस्वार्थी मनशां न्हय. If you don't be a part of the social issues to fight for the right, that means we are selfish people. फक्त हांव आनी म्हजो कुटुंब हेंच हांव पळयता. म्हजी गिरेस्तकाय म्हजी कुशलकाय हाका देव आमकां उस्कायना उलो करिना. तर आज मोगाल इश्टंदो दर एका कुटुंबाक हे हालतार हाडुया. देवान दिल्ली सोबीत देवाची आवय आमची आवय आमचे पासत विनंती करता. दर एक मागणे हे आल्तारार दवरुया. ओदीक जाल्यार मागून घेवया जी मनशां ओस्कोत जाल्ली आसा, जी दुयेंत आसा, आमच्या तरणाट्यांक हांगासर हाडुया. तांचेर एक आव्हान आसा. दे द क्रॉस रोड ऑफ लायफ. दे डोंट नो वीच पाथ टू वॉक. पूण आमच्या मागणेचो तेंको तांकां जाय. ही सगळी मागणी देवा मुखार घालतना हे नव्या वर्साक नवी येवजण, नवें मोन आनी नवें काळीज मागून घेवया. जे संवसारांत झूज आसा, मारामारी आसा, हे नव्या वर्साक शांती आमच्या काळजांनी, आमच्या गांवांनी, आमचे पवी सोबीत मागुया.